नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक बांबोळे मेडिकलांतल्यान डिस्चार्ज। डिहायड्रेशनाक लागून 5 दीस उरलो जीएमसीत। सध्या कारभार ताळगांव फ्लॅटावेल्यान। सूत्र म्हणटात मंत्रालयांत बसपाची तयारी। सुप्रीम कोर्टाच्या मायनिंग बंदीचेर उपाय काडूंक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सोमारा वता दिल्ली। लिजांची मुजत वाडोवंक अध्यादेश काडपाचे यत्न। मायनिंग बंदीचेर सत्ताधारी विरोधक एकठांय। बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराक 8 दिसांची थाकाय। मडगांवच्या कोर्टात बाबूचो अटकपूर्व जामीन अर्ज चलना। बाबूचो अटकपूर्व जामीन अर्ज आता पणजी। रंग पिचकाऱ्यो शेवय शेवय तरेतरेच्या रंग पिचकाऱ्यांनी मार्केटां भरली। इको फ्रेंडली हर्बल रंगांची बाजारात चलती। शिगम्याचो होसय गोंयकारांची रंगपंचमीची तयारी। वाळपय हातवाडा जंक्शनावेलो शिवाजीचो वादग्रस्त पुतळो पालिकेन फातोडेर उखल्लो। चौकांत जमावबंदी। शिवप्रेमीची पुतळो परत बसोवंक पालिकेक 48 वरांची डेडलायन। आणि गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे गोवा कॉर्पोरेट लिगाचे उक्तावण 3 ते 11 मार्च मजगती पर्वरे 2020 एक्शन प्रुडंटाचेर दीस रात लायव्ह। एफसी गोवाचे जैताचेर खूब खोशी म्हणटा कोच सर्जिओ लोबेरा। आता लक्ष आयतारच्या गेमीचेर। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिलो। 5 दिसां उपरांत मुख्यमंत्री जीएमसींतल्यान भायर सरलो। मुख्यमंत्री चलत वचून गाडयेंत बसलो। उपरांत ताका ताच्या ताळगांव फ्लॅटार व्हेलो। डिहायड्रेशन जालां म्हूण सांगून मुख्यमंत्री पर्रीकाराक जीएमसींत व्हेल्लो। जीएमसी आनी बीजेपीची सुत्रां सांगता ते प्रमाण सध्या ताची प्रकृती स्थिर दिसता। सरकारी सुत्रां सांगता ते कोतान मंत्रालयांत वचून बसपाची तयारी पर्रीकारान केल्या। पॅनक्रियाचे खर दुयेंस सध्या मुख्यमंत्री पर्रीकार आंगार काडटा। शेनवारा राती सावन मुख्यमंत्री जीएमसीत एडमीट आशिल्लो। डिहायड्रेशन जालां म्हूण ताका एडमीट केल्लो। 5 दीस उरलो। ताणें मुख्यमंत्री पदाचो चार्ज कोणाक दिवंक नाशिल्ल्यान मंत्री आमदार आनी प्रशासनात अस्वस्थताय फाटले कांय दीस वाडपाक लागिल्ली। ब्रेस्तारा विश्वजीत, विजय, ग्लेन, इजिदोर, जेनिफर, पाटणेकार पर्रीकाराची वासपूस करून आयले। कांय जाण वतना 1-2 फायली पर्रीकाराक दाखोवन हाडटाले। सध्या पर्रीकार फ्लॅटावेल्यान फायली हाताळटलो म्हूण कळटा। डिस्चार्ज दिल्या उपरांत तो स्टाफा बरोबर चलत येवन गाडयेंत बसलो आनी ताळगांवच्या फ्लॅटार गेलो। प्रुडंट मुख्यमंत्र्याचेर बारीक नजर दवरून आसा। आमदार मंत्र्यांबरोबर मुख्यमंत्र्याच्यो फायली फाटले 2-3 दीस जीएमसीत वार्ड नंबर 121 यो वच करपाक लागिल्ल्यो। एकंदर सीएमओचे कामकाज वार्ड नंबर 121तल्यानूच चलतालें। मुख्यमंत्री पदाचो ताबो ताणें अजून कोणाक दिल्लो ना। म्हणजे आतां हें कामकाज चड करून ताळगांवच्या फ्लॅटावेल्यान चलपाचें। सरकारांतली सुत्रां सांगता ते कोतान मंत्रालयांत वचून बसपाची तयारी पर्रीकारान केल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रदीप शेटान गाराणे घाले। त्या मनोहर पळय आसा तो सध्या बरो ना। त्याच्या साठी सगळे पळय हे भावकी जे पळय लोक पळय आसा ते सगळे देवा कडेन मागता जाका जाता तितलो बेगीन बरो करून मनोहराक देवान तुवें बरे भशेन घरचे घरा बरो हाडून सगळ्यांक पळय तो मिनिस्टर जे आसा ताका तुवें बरो सांबाळचो। डिस्चार्ज मेळटाच मुख्यमंत्र्यान आपल्या बऱ्या मागप्यांचे उपकार मानले। सगळ्यांक होळीच्यो शुभेच्छा म्हूण ट्विटूय केलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मायनिंग बंदीचो विशय घेवन गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सोमारा दिल्लीक वतले। सुप्रीम कोर्टाच्या मायनिंग बंदीन गोंयाक वर्साक 3,500 कोटीचो फटको बसतलो म्हूण अदमास। परिस्थितीचेर उपाय काडूंक मंत्रालयांत सत्ताधारी विरोधी आमदारांची सांजे बसका जाली। सुत्रां कडल्यान मेळ्ळे ते माहिती प्रमाण मायनिंग आसा तशें चालू दवरपाक अध्यादेश काडप हो एकूच मार्ग।
दिल्ली सोमारा पयलीं मंत्री नितीन गडकरी आनी खण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमाराक शिष्टमंडळ मेळटलें. मायनिंग बंदीचेर पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय आनी सभापती प्रमोद सावंताक बरोबर घेवन सर्वपक्षीय आमदारांचे बसकेत संबोधीत केले. सुत्राकडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण लिजांची मुजत वाडोवपा विशीं अध्यादेश काडपाचोय विचार चर्चेक आयलो. मायनिंगाच्या ओव्हरऑल परिणामांचेर बसकेत चर्चा जाली. Employment is about 1.5 to 2.2. Direct, indirect. Direct 60,000. But other indirect is about 1.5 to Total 2 lakhs. around 3 lakh plus 1.25. सद्याक सोमारा दिल्ली वचपाचें थारलां. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली वचून पयलीं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्रीय खणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमराक मेळटलें. मायनिंग बंदीत राज्याचेर जावपी परिणामांची पुराय म्हायती हें शिष्टमंडळ केंद्राक दितलें. सद्याक बेगीन मायनिंग सुरू करतलो जाल्यार अध्यादेशच तात्पुरतो उपाय म्हूण चर्चा चल्ल्या. आम्ही सांगले जे लॉसेस आमकां जाता ऑन मायनिंग एक्टिविटीज इन गोवा इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म लेबर ट्रक्स त्यानंतर जो आमकां रॉयल्टी मेळटा ती ह्या विशयान एट दिस स्टेज आमी काय जाता ऑर्डिनन्स सोल्युशन सजेस्ट सध्या आमचो इश्यू एकूच आसा जे लॉस गोंयांत जाता ते आमी सेंट्रलाच्या आतां काडले त्या हिशोबान आमचे कमीत कमी 3,500 कोटी प्लस लेबर आनी बाकीचे मेळटा. एम्प्लॉयमेंट लॉस आमी 10 o'clock मिस्टर दिल्ली करतली समजा 12 o'clock मिस्टर तोमर देन ताणे अपॉइंटमेंट नरेंद्र सामीकर एमपी साउथ प्रत्येक पार्टी टोटल कितना प्राईम मिनिस्टरान दिला अपॉइंटमेंट आता कळटलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराक 8 दिसांची अंतरीम थाकाय. मडगांवच्या कोर्टान बाबू कवळेकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज पणजे कोर्टात घाल म्हूण सांगून भायर मारलो. तो मेरेन अंतरीम थाकाय दिल्ल्यान 8 दीस ताका पुलीस अटक करपाक शकचे ना. सध्या ह्या केशीचो तपास एसीबी करता. ह्या केशीच्या तपासांत बाबूचे केपेचे घरा मटक्याच्यो स्लिपी आनी बाकीचे डॉक्युमेंट मेळिल्ले. ते आतां ह्या कोर्टाक हें केल्ल्या न्हू थंय साकून तांची थंय सावथाक काम करपा येयलें त्या नॉर्थाक करता. शुक्रारा रंगपंचम. रंग पिचकाऱ्यो शबय शबय वेगवेगळ्या रंग आनी पिचकाऱ्यांनी मार्केटां भरलीं. एल्सा, मिनी, डोरेमॉन, कॅप्टन अमेरिका तरेतरेच्या कार्टुनाच्या पिचकाऱ्यांचो ल्हान भुरग्यांक हट्ट. बाजारांत हर्बल रंगय दिसतात मात प्रेस 4 पट मायज. सध्या सगळ्याक शिगम्याचो होस्सय. रातची होळी पेटोवन गोंयकार रंगपंचमीक तयार. पाचवो गुलाबी हळडुळो रंगांचो खेळ होळी. गोंय सध्या होळी खेळपाक सज्ज जाला. ल्हान भुरगीं तांच्या आवय बापायक घेवन बाजारांत पावल्या. तरेतरेचे रंग तशेंच तरेतरेच्यो पिचकारी. 150 रुपया ते 1,500 रुपया मेरेन पिचकाऱ्यो आसा आनी भुरग्यांच्या डिमांडाचेर लोक त्यो विकत्यो घेतात. बाजारांत 2 तरेचे रंग आसा. एक सादो रंग आनी एक हर्बल रंग जावं लोक आयुर्वेदीक रंग म्हणटा ते. पण डिफरन्स आसा तो पयशांचो. 100 ग्रामाचे साद्या रंगाचे पाकीट
जर 10 रुपया जाल्यार तुका हर्बल वा आयुर्वेदीक ह्या कलराचे 45 रुपीजाक पडटा. पयशांक लागून खंय लोक मातशे सादोच कलर घेतात. ह्या वर्सा नवीन म्हणजे तुका आतां हर्बल्स कलर्स मेळटले तुका. तितून बलून्सान न्यू वेरायटी दिल्या. डायरेक्ट तुका शॉर्टकट डायरेक्ट उदक भरूंक मेळटा तुका. आनी मास्क सुद्दां येयल्या, सगळी मास्क घालून भोंवता. आनी इवन कलर्स तुका आतां येयल्या ते बरे येयल्या. सो तितलें ना. आतां हर्बल आनी हे जे केमिकल कलर्स आसा म्हणटा ते खंयचे प्रिफर करता? एक्चुअल आतां पर रेट तुका आतां हे नॉर्मल कलर्सूच लोक व्हरता चडशे. हर्बलाची रेट तुका मातशी चड हाय आसता. They want to come for holy preparations and they wanted to buy colors and all those pitchkaris and all balloons. So that is how I've come in. Okay. Yeah. So there are two types of colors in market. The one which is so-called chemically treated and one is herbal. Right. So तुम्ही खंयचे प्रिफर करता? आम्ही ते पेटल वन्सूच प्रिफर करता. पण कितें जाला मार्केटान हे केमिकल्स टोटल झिरो जाल्यारूच that petal is value. Because you take the petal ones and the others get chemical ones, so it becomes zero. Okay. So it is, I think government should take a strict norm that all the chemicals has to be banned totally in the market, and herbal they should promote. Okay. Even if possible, they should give it at subsidy rates or whatever it is. Even 1 year they can try out free colors which can be given to the market so that people get aware of those. Okay. So आज तू खंयचे पिचकारी घेतले? पहिले तुवें पिचकारी? हय. तुका खंयची आवडल्या? म्हाका ती थंयसर आहा ती गनवाली आवडल्या. गनवाली. आणि तुका? अजून हांवें डिसायड करूं ना. डिसायड करूंक ना. What about you? Same. गनवाली. You are also buying one? No. He's become big now. डिझनी कॅरेक्टर आनी थोड्याचे भुरग्याचे प्रत्येकाची चॉयस कार्टून डिफरंट जाता त्या प्रमाणे भुरग्याचे सिलेक्शन आसता. हो आशिल्लो बाजारांतलो होळयेचो मूड. चेतन गवसा बरोबर अपर्णा बडिगर प्रुडंटा खातीर. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.